देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर आमकां क्रिस्तांवांक आमच्या सगळ्या मेलोल्यांचा उगडास करूंक खेरीत उलो आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत जानवायेच्या पुस्तकांत पयले वळींत बरयणार बुजवण दिवन म्हणटा, प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात. मरण कोणाकूच चुकोना. मरण आमच्या जिविताचो शेवट न्हय म्हूण वाचपाची दुसरी वळ आमकां सांगता. मुदार जाल्लो आमचो संवसार आपल्या शिक्षणा वरवीं मरण एक दूरदशेचो शेवट म्हूण समजता. पूण एक भावार्थी मरणाक अर्थ आसा म्हूण समजता. देवाक नाकारल्यार मरण आमच्या निसणटोनाची सुरवात. आमी देवाचे वाटेर चल्ल्यार मरण आमकां शेवट न्हय पूण नव्या व पूर्ण जिविताची सुरवात. हें पूर्ण जिवीत स्वर्गार आज बोडव्या आनी सांता भक्तां सांगाती देवाची वाखाणणी करून आमी खुशालकायेन देवाक रूप पळोवन सारता. आपले सोतेन देवाचो मोग नाकारतात ती निसणटोन भोगतात. देवाचो मोग आमकां खरी खुशालकाय आनी संतोश दिता, कारण देवान आमकां आपलो मोग करूंक रचल्यात. मागुया. जिविताच्या घडणारा प्रमाणीक जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. जिवीत तुजें देणें आनी आमकां जिविताचेर हक्क ना म्हूण मानून घेवंक कृपा दी. बापा, तूं आमचें जिवीत चलयताय आनी तें केन्ना सोंपतलें तें तूं जाणाय. तुजे पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एक दीस भिये नासतना जिवन सदांच मरणाक तयार रावंक आमकां आदार दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.